गोवा युनिव्हर्सिटीचे पेपर तपासपी शिक्षक आणि यंत्रणेचेर मोठो दुबाव उप्रासला। कितल्याशाच कॉलेजींनी भुरग्यांक प्रॅक्टिकलाक 0 मार्क घाल्ल्यान बोवाळ पडला। पेपर तपासतल्यांच्या चुकीक लागून भुरग्यांनी रिव्हॅल्युएशनाक पैसे कित्याक मोडचे काय म्हणून भुरग्यांचो प्रश्न। रजिस्ट्रार म्हणटा पैसे परत दिवपाची तरतूद ना, आयिल्ल्या कागाळीचेर कितें करप ते 2 दिसां भितर थारतले। गोवा युनिव्हर्सिटीत कॉलेजीचे भुरग्यांचे पेपर तपासतल्यांच्या पात्रतायेचेर भुरग्यांक दुबाव। कांय भुरग्यांक फक्त ISA मार्कूच मेळ्ळ्यात। कांय जाणांक सेमिस्टर आनी परीक्षेक मेळून 0 मार्क अशे तरेच्यो कितल्योशोच केसी जाल्यात। भुरगे चाळावल्यात। पेपर तपासपी फुकट तपासनात, तांच्या चुकीचो दंड भुरग्यांक कित्याक काय म्हूण प्रश्न। रिएव्हल्युशन जो गोवा युनिव्हर्सिटीच्या भुरग्यांचो विशय आसा तो सामकोच तणावाचो असो जाल्लो आसा, कित्याक रिएव्हल्युशनाक भुरगे खुबशे सफर करता बिकॉज ऑफ युनिव्हर्सिटी इंटरनल एग्जामिनेशन जे कोण आसतात एग्जामीन करता जे पेपर त्यांच्या खातीर भरपूर भुरगे सफर जाता। सो हांगासर म्हाजे कडेन एक एग्जाम्पल आसा। हो भुरगो जो आसा प्रभू दाबोलकर रघुनाथ वासू, तेका ISA जे आसता म्हणजे इंट्रा सेमिस्टर एग्जामिनेशन म्हणटा आमी इंटरनल, तितून ISAनूच तेका 14 मार्क्स पडलेले। सो ते फक्त तेजे 14च मार्क्स दाखयता हांगा, बट तेजे मागीर जी एग्जाम जाली सेमिस्टर एंड एग्जामिनेशन तितून भितरले मार्क्स दाखवत ना। सो तशेंच आनी एक तेंच्याच कॉलेजींतले म्हणजे केप्यां कॉलेजींतलेच आनी एक एग्जाम्पल आसा, सेचल डिकोस्टा त्या चेडवाचें नांव, तेका तर अक्षरशः 0 मार्क्स दाखयल्लो आसा। एक्चुअली तेका ISAनूच 14 मार्क पडलेले, बट ते बीन कांय दाखोवना, डायरेक्ट ओवरऑल रिजल्टान तेका 0 मार्क्स दाखयल्या। सो तेज्या खातीर आयज युनिव्हर्सिटीचे जे एग्जामिनेशन कंट्रोलर आसा ती कितें म्हणटा की तुमी सगळ्या भुरग्यांक रिव्हेरिफिकेशनाक घाला, पूण त्या भुरग्याक प्रत्येकाक खबर आसा की आपूण त्या पेपरान पास जातलोच जातलो, बट रिव्हेरिफिकेशनाक घातल्या उपरांत कितें जाता की जो भुरगो आसा तो रिव्हेरिफिकेशनाक घालता, तेजे पयशे वयता, तेका रिफंड परत मेळना, बट तेजी कांय चूक नासतना तो भुरगो रिव्हेरिफिकेशनाक घालता आनी तेजे पयशे जे आसा ते वेस्ट वयता। आफ्टर ऑल स्टुडंट जो आसता तो स्टुडंट, तो फक्त शिकता, तो का कमिना, फक्त पेरंट्साचे पयशे फुकट वयता। रिफंड करपाक जाय। रिएव्हल्युशनाक भले जर गेले आनी जर त्या भुरग्याक जर आतां 30 पडले, 30चे 31 सुद्दां जर मार्क जाले जाल्यार त्या भुरग्याक जे तेणें पयशे भरले ते सगळे परत मेळपाक जाय। आनी इन केस जर आमकां प्रॉपर क्लॅरिफिकेशन मेळना, परत एकदां सांगता, प्रॉपर जर क्लॅरिफिकेशन मेळना, आमी जो हो मुवमेंट आसा तो व्हडल्या स्केलीचेर करतले। आमी जाय जाल्यार उपोशणाक सुद्दां बसपाची आमची तयारी आसा। आनी एक मिस्टेक कितें जाता गोवा युनिव्हर्सिटी कडेन, हार्ड कॉपी म्हणटा ती लेट येता। हार्ड कॉपी लेट आनी खंयची बेजिसाचे आमी रिवेला पेपर घालपाचो, नेटाचे पळोवन घातल्यार आमकां पयशे मेळना। रिसिप्टाचे आसा 350 रुपीज प्लस 100 450 रुपीज जाता। रिवेला आमकां घालची पडटा 525 रुपीज। कित्याक इतले पयशे? आमी एग्जाम फी भरता, टिचर्सांक करेक्शन मिस्टेक जाता म्हणून आमी फी भरपाची कित्याक म्हणून? हो म्हाजो क्वेश्चन। हेजो आन्सर हांव विचारपाक येयला। भुरग्यांक 14 मार्क्स घातल्या, हे फक्त ISA मार्क्स, तेणें एग्जाम भरयल्या, तेणें एग्जाम फी भरल्या, सगळें केलां, तरी सुद्दां आयज हो भुरगो 3 फावटी युनिव्हर्सिटी येयला। सावड्डेच्यान युनिव्हर्सिटी येता तो, कितलो खर्च येता? प्रुडंटान ह्या कफुसावाचेर गोवा युनिव्हर्सिटीच्या रजिस्ट्राराक गाठलो। रजिस्ट्रार YV रेड्डी म्हणटा 0 वा कमी मार्काच्या कफुसावाची विद्यापीठान गंभीर दखल घेतल्या। 0 मार्क पडिल्ल्या कॉलेजींतल्यान सगळो डेटा मागयतले। भुरग्यांचे कागाळीचेर 2 दिसां भितर उपाय काडटले। एकोडे केशी पयलीं सुटावे करपाचो यत्न। रिव्हॅल्युएशनाचे पयशे रिफंड करपाची तरतूद ना म्हूण ताणें स्पश्ट केला। प्रुडंटा खातीर सुभाष खुटवळकार। आता पळोवया गोंयच्या सरभोंवतणेच्यो कांय खबरो। 6 आणि 7 जानेराक केपें ट्रायबल फेस्टिवल। आदिवासी संघटना, कला आणि संस्कृती खाते आणि आदिवासी कल्याण खात्याक बरोबर घेऊन हो फेस्टिवल करता। आदिवासी संघटना केपें इन कोऑर्डिनेशन विथ डायरेक्टरेट ऑफ ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट एंड आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट 2 दिसांचो आदिवासी फेस्टिवल घडोवन हाडटात 6 आणि 7 तारखेक। आता हे आमचे 7वें ट्रायबल फेस्टिवल ह्या वर्साक ते जातले कपलाबाद डियाव फुटबॉल ग्राउंडाचेर। 1983 प्रुडेन्शियल वर्ल्ड कप जैतिवंत भारताचो वायस कॅप्टन मोहिंदर अमरनाथाचे हजेरेत 7 जानेराक पणजे कांपालार BNI गोवाचो क्रिकेट टुर्नामेंट जातलो। Siddharth Konkalkar will be the inauguration he'll be coming for the inauguration in the morning, and Jay Salgaonkar along with India's player Mohinder Amarnath is going to grace the event in the evening for the prize distribution function. It is the 6th edition. This will be one day event usually. It's the 6th edition, so this will be the 6th time we are going to fight. And in fact, all the BNI chapters wait for this opportunity for playing against each team, and it's taking very sportingly. So it's
it's a real fight. What happens on the ground, battle on the ground, like. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.